Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आम्ही आज हांगासर आमचे लीडर CLP लीडर बाब दिगंबर कामत हाका एक डेलिगेशन आम्ही दिवपा आयिल्ले ऑन बिहाफ ऑफ आवर सांगे काँग्रेस टिकेट एस्पिरंट्स सेइंग दॅट तुम्ही जाणा 2 महिने पयलीं अराउंड आय थिंक ऑगस्ट तुम्हीच हांगा आशिल्ले आमी एक प्रपोजल घेवन येयल्ले आमच्या CLP लिडरा फुड्यान सांगेचे कार्यकर्ते ब्लॉक कमिटी बी आशिल्ले की प्रसाद गांवकाराचो जेन्ना काँग्रेसी भितर तेजे भाव आनी येवपा आशिल्ले तेन्ना आमी CLP लिडराक सांगलें की तेजे बाबा कितें कितें कर्तव्यां आसा ती सो तेन्ना आमी ऑब्जेक्ट केल्ले पूण तरी आसतना पार्टीन तेज्या भावाक आनी तेज्या सपोर्टरांक भितर काडले पूण आमी पार्टीच्या इंट्रस्टाक लागून आनी पार्टीच्या लिडरांक रिस्पेक्ट दिवन आमी कांय ऑब्जेक्ट कांयच करूं ना वी एक्सेप्टेड द डिसिजन बट आफ्टर 2 months हेणी आपलो रंग दाखयलो ह्या TMCच्या लिडरां बरोबर भोंवून TMCचे गूण गावपाक लागले आयज हे डेलिगेशन दिवपा फाटल्यान 2 हेतू आसा डेलिगेशन पार्ट आमचो बाब संदेश एक्सप्लेन करतलो आनी मेन पार्ट आसा तो म्हणल्यार ह्या दिसांनी लोक आमकां विचारपाक लागले बाबा 2017च्या इलेक्शनाक काँग्रेसीचे कितले आमदार निवडून आयिल्ले आमी सांगलें 17 आनी आयज 2021 कितले आमदार काँग्रेसीचे उरल्या कितले आमदार काँग्रेसीचे उरल्या सो तेन्ना आमी सांगले 3 जाल्यार लोक आमकां विचारपाक सांगपाक लागले की तुमी 22च्या इलेक्शनाक हीच हिस्ट्री रिपीट करपाक सोदता काय म्हणून सो तेन्ना हो प्रश्न फक्त सांगेचो ना हो आख्या गोंयच्या लोकांचो सेंटिमेंट हेजेर लागलो कित्याक गोंयचे लोक पळयता की बाबा काँग्रेस पार्टी ही मिस्टेक करतली काय ना पूण आमकां विश्वास आसा आमचे लिडर डेलिगेशन आमचे एक्सेप्ट करतले मानून घेतले दिगंबर बाब कामत तशेंच आमचो गिरीश बाब चोडणकर पार्टी प्रेसिडेंट ताकाय आमी दितले आनी तो हेजेर आमकां तो एक ग्रासरूट लेवलाचें काम करून येयल्लो मनीस लॉयल वर्कर्साचेर ताका विश्वास आसा सो तोय बी आमचे डेलिगेशन एक्सेप्ट करतलो आनी हेजेर आमकां विश्वास आसा तो आमकां हें दितलो म्हणून डेलिगेशन दिलां इतलेंच डेलिगेशन दिलां कितें म्हणून तर आमी 14 जाण मेंबरांनी नांव दिल्ली आनी आमकां तेदूच आमकां सांगिल्लें की ह्या 14 जाणां भितरच तुमकां तिकेट कोणाकय मेळटली ह्या 14 जाणां भितर जर कोणाकय मेळटा आमगेलें कसलेंच ऑब्जेक्शन ना ह्या 14 जाणां भितर जर कोणाकय दीत आमी उरल्या तितलेय त्या मनशाक सपोर्ट करतले आनी भरमसाट काम करतले आनी त्या मनशाक आमी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतले एक मुद्दो आनी दुसरें म्हणल्यार प्रसाद गांवकार हाका काँग्रेसी मदीं घेतलो म्हणून कळ्ळो तेन्ना आमी तोंडापून ओगी रावले आनी आमचे भितरलो एक अभिजीत देसाय ताका कळ्ळें की आपल्या तिकेट मेळची ना प्रसादा वता इमिजिएटली तो आम आदमी पार्टीक गेलो तो गेलो म्हणून काय आमी ताका काय म्हणूंक शकनात आमी ताका खूब प्रयत्न केलो आरे पार्टी सोडनाका तरी सुद्दां तो आमगेलो आयकलो ना आनी तो डायरेक्टली गेलो ताजे नंतर प्रसाद गांवकार TMC गेलो TMC गेलो तेन्ना ताणें येवन BJP गाडी मारली ना दुसरे खंयच्या पक्षाक कांय उलयलें ना फक्त ताणें सरळ तो काँग्रेसी उलयलो कितें म्हणून तर काँग्रेस हो पर्याय न्ही काँग्रेस म्हणटा ती BJP पर्याय न्हीच न्ही BJP जो हरयतलो जाल्यार TMCच जाय आनी त्या खातीर आपूण TMC वता म्हणून भाव उलयलो तो उलयलो आनी ही दुख्खाची घटना आमकां वायट जातलें आमी नीज काँग्रेसमॅन आमचें काळजा लागलें तेन्ना आमी तें उतर आमी तागेलें घट धरून आमी ताका तिकेट दिवपाक जायना इतलेंच मागतात आता तुम्ही हेजे कडेन दिगंबर कितें सांगलें तुमकां ताणें सांगलें की तुमकां 14 जाणांक आमी पयलीं विश्वासान घेतले आपयतले आनी ताजे निर्णय घेतले अजून प्रसादा दिल्या जावं प्रसादा दितले अशें काय आमी कोणाक म्हणूं ना तुमी 14 जाणां एक कडेन आसात आनी आमी 14 जाणां आपोवन हाडटले आनी ताजे नंतर डिसायड करतले अजून कांय जावं ना म्हणून तुमकां डिपाय केल्यार तुमचो फुडलो स्टँड कितें आसलो तुमकां 14 जाणांक समज तिकेट दिवना जाल्यार तुमचो फुडलो स्टँड कितें आसतलो आमचो स्टँड म्हणजे लास्टाक कितें जाता काँग्रेस पार्टी म्हणली की आमकां सोडपाक कापस्ताद जायना कारण ती आमची काळजांतली पार्टी आनी आमी काँग्रेस पार्टी सोडूंक शकना पूण शक्यतो दिगंबर कामचे कडेन आमी एकच मागतात की ताणें प्रसाद गांवकाराक फुडें काडनये आनी प्रसाद गांवकार जो आसा ताका सांग्यार तितलो पयलीं भशेन फोर्स ना आनी प्रसाद गांवकाराक जर काँग्रेसीन येवपाक जाय आशिल्लें संपूर्ण 5 वर्सां प्रसादा कडेन आशिल्लें एज ए इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट तेज्यान केन्नाय काँग्रेसीन ताका दिवपाक जालो आतां लास्ट मोमेंट आपूण काँग्रेसीन येता म्हणप बरोबर दिसना